उपसभापती मायकल लोबो आणि कळंगूटचे आदले पंच जोसेफ सिक्वेरा मदीं आरोप प्रत्यारोप चालूच. शिंदळकी आनी ड्रग्स व्यवसाय कळंगूटात वाडला म्हण सिक्वेराचो आरोप जाल्यार मायकल लोबो म्हणटा कळंगूटात जर अशें खंय व्यवसाय चलता तर एकठांय येवपाची गरज आसा. तशेंच बेकायदेशीर कृत्या आड लढपाक आपूण सिक्वेरा वांगडा एका माचयेर देवपाक तयार आसा. RDX गोवा खातीर कळंगूटच्यान गौतम शिरोडकार. आयज आमकां चड लोक बघता कालागुटान की ड्रग्स प्रोस्टिट्यूशन हे चड जाल्लें आसा. आतां आमकां MLA सांगतालो एसेंब्लीन की आपूण त्या पुलीस ऑफिसराचीं नांवां सांगतलो म्हणून आनी त्या पॉलिटिशियनाचीं नांवां सांगतलो म्हणून. आयज पासून तो कोणाचीच नांव सांगना पूण हितून कळटा ड्रग्स हो करतालो. So our ex-friend Joseph Siqueira are baseless, and I feel that he should join hands with the Goa police, with anti-narcotic cell, come to for meetings. जे गेल्या फावटी चीफ मिनिस्टरान जे 6 months टार्गेट दिलो पुलिसांक, कितले ड्रग्स दवरल्या पळय ते आख्खे गोंयच्या लोकांनी पळयल्या. आनी दी सेम थिंग इज गोइंग टू स्टार्ट बॅक अगेन नाव. आनी ड्रग्साचेर जर तर आमी झगडटले, इफ यू आर गोइंग टू वेज अ वॉर ऑन ड्रग्स, देन वी हॅव टू बी टुगेदर. गिवींग प्रेस कॉन्फरन्सीस इज नॉट द सोल्युशन. आनी जे कोण बारीक बारीक ड्रग्स विकता न्हू तांकां धरता पुलीस. आयज हांव कितें म्हणटा, कालागूट पुलिसाकूय ब्लेम करता कित्याक ते कांयच हें करिना, एक्शन घेयना. टिटोज लेन सगळे नायजेरियन आहा, ते भायर सरता 4:30 सुमार सांजचे 4:30-5 आनी आयज पासून ते एक्शन कांयच घेयना. तशेंच अंजुना पुलीस कांयच करूंक सोदिना. आयज म्हाका इतलें हें जाता की इवन प्रोस्टिट्यूशन तूं 12-1 कालागूट भायर सर रातच्या आनी तूं तिजोर पळय कितलीं चेडवां आसता ती. आतां हितून पुलिसाचें चड काम. पुलिसान आयज पासून कितल्यो केसीस बूक केल्या आमच्यो प्रोस्टिट्यूशनाच्यो. एक करता जाल्यार 10 सोडटा. आनी खूब जाण सापडले पासून ड्रग्स विकताना. अबाउट एलिगेशन ऑन prostitution, no. Zor tor police is hand in gloves, they wouldn't have arrested. You see the number of cases in Kalangut police station and then let's talk. आख्खे गोंयांतल्यो केसी एकठांय कर आनी कलांगूटची केसी एकठांय कर. So they are working. That is why there is every second day there are cases being booked. बरें काम केल्लें. At least क्रेडीट तांकां दिवपाक जाय. आनी म्हाज्या फ्रेंडान जोसेफ सिक्वेरान ताका क्रेडीट दिवपाक जाय की इतले अरेस्ट जाल्या म्हणून. यू ऑल गो एंड फायंड आउट द नंबर ऑफ केसीस बूक लास्ट इयर एंड टील नाव. हांव आयज पासून ताका ब्लेम करता कित्याक 5 वाजता ताणें आदीं सांगलेलें एसेंब्लीन पुलिसाचे आनी टॉप ऑफिशल्स आनी पॉलिटिशियनाचें नांव सांगतलो म्हणून. आयज पासून कोणाचेंच नांव येवना. कित्याक आयज जे कोण ड्रग्स कालागूट विकता तेंची घराणे आरपोरा पार्रा ह्या गांवांत आसा. केटेमेन ते विकलेले ते बी पार्रा रावताले. आनी आदीं हांवें सांगलेलें की हे सगळे नायजेरियन आनी हे सगळे ड्रग्स विकता ते फकत पार्रा तेंचें ठिकाण. This is in our constituency, this is not there, but in Goa it is there. We need to work on it. जो तर जोसेफ सिक्वेरा कडेन जो तर इन्फॉर्मेशन आहा तेणें दिवचें पुलिशें. कलांगूट दिवचें न्हू. इफ ही थिंक्स दॅट कलांगूट पुलीस इज नॉट एक्टिंग, लेट हिम गिव इट इन एंटी-नार्कोटिक सेल. एसपीक दिवंक जाता व्हरून. See, I am ready to bow down, to calm down to any level to stop all these illegal activities. See, fighting, making allegations is not the solution. त्याच्या वांगडा येता हांव गाडयेन खंयसरी चलया म्हणून सांग. ताका अशें दिसता की अमके जाग्यार अमकें जाता, दोगूय जाण या आनी दोगूय वांगडा कंप्लेन करुया. आय एम विथ हिम फॉर दीस.